नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार टिमीक घेवन दिल्ली मेळ्ळो पर्यावरण मंत्र्याक मायनिंगाचे फाटभुंयेर राना वाठाराच्या प्रश्नाचेर सुचयले उपाय। मंत्री जावडेकर म्हणटा अभ्यास करून काडटा उपाय। प्रधानमंत्री मोदी 14 जूनाक येता गोंयांत मांडवी वयल्या तिसऱ्या पुलाचो घालता बुन्यादी फातर। बीजेपी कार्यकर्त्यांची घेता सभा, प्रतिष्ठीत लोकांकडेन मोदीचो संवाद। दोन वेगवेगळ्या ॲक्सिडेंटांनी दोगा जाणां गेलीं। मडगांवच्या स्कुलाचे बसीपणांत 13 वर्साचे चलयेक मरण। वाळपय नगरगांव बस पडतली, एकली गेली, 19 जखमी। दर्यांत नुस्तें पोसपाचे नुस्तेमारी खात्याचे पाळोळेचे पांद्रे पावसा पयलींच गेले व्हांवून। जाळ तुटून पुराय काबार। पावसात पांद्रे गुठलावपाची नुस्तेमारी खात्याची तयारी। सांताक्रूज खून प्रकरणाचे कुवाडे वाढले। बलात्कार, खून काय आनी कितें हाचेर पोस्टमार्टम कांयच सांगिना। घरांत भितरल्यान खिळी आशिल्ल्यान पुलीस गोंधळांत। खबरो विस्तारान। गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान मायनिंगाचे फाटभुंयेर पर्यावरण, राना वाठार आनी बाकीच्या प्रश्नांचेर आपल्याक कांय उपाय सुचयल्यात। तांचो अभ्यास करून गोंयच्या प्रश्नांचेर उपाय काडटा अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान उलोवन दाखयलां। तो मंगळारा सकाळीं गोंयचो मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळो। बसकेक खण खात्याचे अधिकारी, अर्थ सचिव, ॲडव्होकेट जनरल अशी गोंयची सगळी टीम मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्ली। गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार मंगळारा सकाळीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो। जावडेकराक मेळटना मुख्यमंत्र्या बरोबर अर्थ सचिव कृष्णमूर्ती, ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी आणि खंड संचालक प्रसन्न आचार्य आशिल्लो। गोवा के जो भी बर्ड सेंचुरीज और बाकी सब प्रश्न और माइनिंग के जो इश्यूज थे, इसकी पूरी चर्चा की। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ गोवा के विकास को अवरुद्ध न किया जाए और अवरुद्ध न होते हुए भी पर्यावरण की कैसे रक्षा होगी, इसके लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सुझाव गोवा के मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उनके सुझावों पर बहुत सकारात्मक तरीके से पर्यावरण मंत्रालय काम करेगा और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ गोवा के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध नहीं होने देगा और प्रशस्त करेगा, ये हमारा निर्णय है। एनवायरमेंटाचेर जाला, एनवायरमेंटाचे सगळे विशय आमी चर्चा केली। ताच्या नंतर तांच्यांनी म्हणजे ताज्यो फर्दर हे करपाक म्हाका एक अशें दिसता की साधारण म्हयन्याभरा भितर इको सेन्सिटीव झोन म्हणजे ताका बफर लेयर म्हणटा पळय, हांव कस्तुरीरंगन उलयना, कस्तुरीरंगन नाव इज प्रोबेबली 6 months लेटर, नथींग बिफोर दॅट प्रॉपर हे केल्या शिवाय बफर लेयरच्या संदर्भात फुडल्या म्हयन्या भितर सगळें कितें तें हें जातलें। म्हणजे हांवें सगळे विशय एक 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 करून ताका लक्षांत हाडून दिल्या। अरे सजेशन्स म्हणजे थंय डिपार्टमेंटान काही लोकांच्यो चुकीच्यो कल्पना आसा, चुकीचे मिसलिडींग हे दिताले ते। वी शोड डेम द हे ऑफिसर्स आहा पळय तांच्या बरोबर आमी विशय मांडटा आसतना ऑफिसरांक योग्य जाग्यार कशें कोर्टाचें डिसिजन आसा, कायद्यान खंयचे बसता, लॉ कायद्या प्रमाणे खंयचे बसता आनी कोर्टान कितें सांगलां आनी गोंयचो इंट्रस्ट खंय येता, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तांकां लिंक करून दाखयल्या। सो ताजें जातलें फुडें। म्हणजे इट वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह एंड फ्रुटफूल डिस्कशन। पयल्या रावंडाक सगळे निर्णय सोमते कितें सायन मारतलो ते, त्यामुळे ते आतां संदर्भान एक एक आमची लेटरां वतली जे कितें आमी उलयलां ते। 2-3 दीस हांव जे पळय बसलां जाल्यार म्हाका दिसता एक 30 लेटरां तरी वेगवेगळ्या खात्यांक वतली। 2 ड्राफ्ट नोटिफिकेशनां गाडगीच्या संदर्भान ऑलरेडी मिनिस्ट्रान स्टेटमेंट दिला की आपूण सगळो कंप्लीट रिविजीट करतलो, सगळ्या स्टेटींक परत कॉन्फिडन्सान घेतलो, प्रोसेस ठरयतलो ताजी आनी ताजे नंतर ताजेर निर्णय जातलो। सद्या हाजेर निर्णय जावचो ना, कारण प्रत्येक स्टेटीन अत्यंत 4400 गांवां भितर ते केल्या जाल्यार भितर इन्क्लूड जातले आनी प्रत्येक स्टेट इज रेजिंग स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन्स। सो प्रत्येक स्टेटीक म्हणजे कन्सल्ट करून ताजो प्रोसेस ठरोवन मागीर ताजेर कितें तो निर्णय येतलो। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ड्रॉप करपाची गरज ना। ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर हो प्रक्रिया चालू केली की ती प्रक्रिया पूर्ण करून मागीर हे करपाचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजेच्या तिसऱ्या मांडवी पुलाची बुन्याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घालता। 14 जूनाक तो गोंयांत येता। दाबोळे विमानतळाचेर INS हंसाच्या नौदळ तळावेले चांचणी यंत्रणेचे उक्तावण केल्या उपरांत मांडवी वयले तिसऱ्या पुलाचो बुन्यादी फातर तो घालतलो। मोदीची गोंयचे BJP कार्यकर्त्यां बरोबर बसका जातली।
गोयच्या कांय प्रतिश्ठीत लोकांबरोबरूय ताची चर्चा जातली. प्रधानमंत्र्याचे गोंय भोंवडेची कार्यावळ प्रदेश बीजेपीन मंगळारा थारायली. मोदीक गोंय लकी. नवे सरकाराचे कार्यकाळांत नव्या प्रकल्पांची बुनयादूय गोंयच्यानूच तो वावराक सुरवात करता. प्रधानमंत्री जाले उपरांत नरेंद्र मोदी पयलेच फावट 14 जूनाक गोंयांत येता. तो दाबोळे विमानतळाचेर INS हंसाच्या नौदळ तळावेले चांचणी यंत्रणेचें उक्तावण करतलो. ताचे उपरांत तो पणजे मांडवी न्हंयचेर तिसरे पुलाचो फातर बसयतलो. मोदीक थाटान येवकार दिवंक प्रदेश बीजेपी तयारेक लागल्या. भाजपाच्या कार्यकारिणी समितीची मंगळारा पणजे बसका जाली. बसकेक मुख्यमंत्री पर्रीकार, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, मंत्री, आमदार आनी कार्यकर्ते आसले. मोदी फातर बसयतलो तो मांडवी पूल कसो आसतलो ताचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो. तिसरो मांडवी पूल सद्याच्या दोनूय पुलाचे वयर आसतलो. तो सद्याच्या पुला परस रुंद आनी पर्वरे ते मेर्शे इतलो लांब आसतलो. मोदी प्रदेश बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची सभा घेतलो. सभेक 1000 कार्यकर्ते आसतले. ताळगांवच्या इंडोर स्टेडियमांत सभा जातली. दोतोर, इंजिनियर, उद्देजक, पत्रकार अशे कांय प्रतिश्ठीत लोकांबरोबरूय मोदीची चर्चा आसतली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा इंडोर, थंय हो कार्यक्रम जावपाचो आसा आनी गोंयचे कार्यकर्ते 40 मतदारसंघातले हांकां ते सादारण 1 तास मार्गदर्शन करतले आनी मागीर सादारण 6:30 पर्यंत ते गोंयांत आसतले. सगळे बिजनेसमॅन आयले, म्हणजे प्रोफेशनल आयले, प्रेसांतले आयले किंवा बांदकाम क्षेत्रांतले डॉक्टर, इंजिनियर्स, वकील अशे सगळे क्षेत्रांतले एक जाणकार मंडळी कडेन तेंचे एक वार्तालाप जाता. देशाचो प्रधानमंत्री गोंयांत येता आनी पर्रीकारान सांगप कितें हें बरोबर म्हाका दिसना. हें देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या तोंडान आयकलें जाल्यार ताका डबल हें मेळटलें न्हय. हांवें विशय मांडल्या, प्रपोजल मांडल्या. तो हांगा येतलो न्हय, तो इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम आउटसायड दिल्ली, सो इट हॅज एन सिग्निफिकन्स. दिल्ली भायलो पयलो प्रोग्राम ताणें गोंयाक दिला. त्यामुळे तुमी ताज्याच तोंडांच्यान गोंयच्या संदर्भांतलें आयका. मुख्यमंत्री पर्रीकार मंगळारा प्रधानमंत्र्याक दिल्ली मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मंगळारा सकाळी 2 वेगवेगळ्या एक्सिडेंटांनी दोगां गेलीं. मडगांवां सकाळी एक 13 वर्सांचे चली बसी पोंदा पडून आगताक गेलें. दुसरे घडणुकेंत वाळपय नगरगांव कदंबा बसीक एक्सिडेंट जालो. बस पडतली. बसींतली एकली बायल एक्सिडेंटांत गेली. 19 जाणांक मार लागला. बस धाव्यासान वाळपय वटेन वताली. बसीचें स्टेरिंग घट जाल्ल्यान बस रस्त्याक कुशीक वचून पडतली. मंगळारा सकाळी मडगांवां स्कुलांत वचपी एक 13 वर्साचें चली बशी पोंदा पडलें. ताका आगताक मरण आयलें. पुलिसांनी बशीच्या ड्रायव्हराक धरला आनी फुडली चवकशी चल्ल्या. हायस्कुलाचे भुरगे ते मोटरसायकलीन वता आसतना एक एक्सिडेंट जालो. MRF शोरूम विद्यानगर सकाळचे 7:45 सुमार. आनी ती चली एक मिनी बस येताली. त्या मिनी बसाच्या टायरा कोणाक चाका बना आयली आनी ऑन द स्पॉट ते सर पंचनाम करून केस तुम्ही फायल केलं की पंचनाम करून आम्ही बसी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला आनी फुडली कारवाई चालू आसा. वाळपय नगरगांव मंगळारा सुमार 12 वरांचेर कदंबाक एक्सिडेंट जालो. पॅसेंजरांक घेवन कदंबा धाव्यासावन वाळपय वटेन येताली. नगरगांव वाठारांत पावली तेन्ना बशीचें स्टेरिंग घट जालें आनी ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेलो. बस वचून रस्त्या कुशीक परतली. बशींतली कोडळची देवयानी गांवकार एक्सिडेंटांत गेली. 19 जाणांक मार लागला. 4 जाणांक GMCत ॲडमीट केले. हेरांचेर वाळपय हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. पुलिसांनी बशीच्या ड्रायव्हराक ताब्यांत घेतला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी अविनाश जोशी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.